खंय तरी तुमचे पयर म्हाड्डोळ मेळावो जालो आनी अनेक लोक आमी एस टी कम्युनिटीचे थंय पळयले. कितें सांग तुमकां लिडरांनी? पळय आमची अपेक्षीक आमची मागणी जी आसा ती एस सी रिजर्वेशना खातीर आनी आश्वासन दिल्लें आमकां दोतोर प्रमोद सावंत हाणें की आमकां येणाऱ्या 1-2 म्हयन्यां भितर रिजर्वेशन हें जातलें म्हणून. त्या अनुशंगान आमी खुबश्यो सांग्या मतदारसंघांतल्यान खुबश्यो बैठक लायल्यो आनी त्या आधाराचेर लोक थोडे जमले थंय आनी ते आमकां सांगलें की आमकां रिजर्वेशन मेळचें अशें आग्रही आमगे आसलो. तशें हें कांय ना. दिसता एक आशा आसा जातलो म्हणून 2027 पयलीं. कारण आमकां जे रितीन सगळ्याचें आमकां हें आसा, कमिटमेंट आसा, दोतोरान आमकां सांगले कडेन आसा आनी दोतोर माननीय मुख्यमंत्री आमकां सदां तें फॉलोअप करता. त्यामुळे एस टी रिजर्वेशन जावप साहजीक आसा. खंय तरी आमी पळयलें की तुमी लोकांक मेळपा लागले आसा. कितें विचार आमकां? पळय लोकांक मेळप कशें आसलें, आमी फाटल्या दिसाक आमी एस टीच्या मुवमेंटा भितर हांव खुबश्या लोकां कडेन एप्रोच जाला आनी आतां परत त्यो बैठक खंय आसा परत आमचो परत वर्धापन दीन जालो 15 ऑगस्टाक. त्या अनुशंगान कोणाक मेळप बसप आनी कार्यकर्त्यां कडेन पयलींसून फाटलीं 7-8 वर्सांक आमची जी संघटने दृश्टिकोनांतल्यान जी वाटचाल आसा ती सदां मेळप चालू आसता तशें. लोकांचो रिस्पॉन्स बीन कसो आसा तुमचे वटेच्यान? पळय लोकांचो रिस्पॉन्स हांव एक हें अशें म्हणून भोंवना, पूण फक्त कितें आहा लोकां कडेन एक तेंको उरचो. एखादी फाल्यां जर एस टी जालें जाल्यार एखादी खंय तरी हांव लोकां कडेन वचपाक शकता. हेर नात्यान हांव लोकांक मेळटा. एक तुमची एस टी मिटिंगेची आमी कितल्यो पळयल्यो पूण तितून एक विशय येयल्लो की खंय तरी ते यूथ येता तांकां खंय तरी धमकी येता जावं तांकां मिटिंगे वचनाका अशें म्हणून आयकूं येता. कितें हो विशय? खबर ना म्हाका, पूण अशें जाता थोडें कळटा. पूण लास्ट टायम सुद्दां एक आमची जी 8 तारखेची बैठक म्हणजे 13 तारखेची सभा आसली त्या सभेक सुद्दां आमचे एस टीच्या काही लोकांनी जे हें आसात वावरतात सांग्यार ते एक मिटींग घेतली रातची की थंय वचनाका म्हणून. खबर ना म्हाका, पूण अशें वायरल येता. पूण म्हाका म्हाजे कडेन प्रत्यक्षान तेजो हें कांय ना, प्रूफ म्हाजे कडेन कांय ना. पूण अशें आयको येतालें मिटिंगे वयतना की खंयच्यान तरी तांकां फोन येवप. पूण हें कितें परे योग्य आसा? अशें मिटिंगे खंय तरी वचपा आडोवप जावं धमकी दिवप ट्रान्सफर मारतलो आनी कितें करतलो अशें म्हणून हें कितें पर योग्य आसा? ते कोण धमकी दिता पळय न्हू ते सदोदीत आसपाना, सत्य कायमस्वरुपी आसना. आतां कशें समाजाची हें आसा पळय, समाज हो आपलो सदांच पयलीं प्राधान्य. कारण समाज आपलो हें करप आनी प्रत्येक समाजाक आपल्या हें आसताच, आपुलकी आसता, प्राधान्य आसता. कारण प्रत्येकाक समाजाक आपले बद्दल हें आसा. त्या समाजांतल्या लोकांक थंय एक दबार जे कोण ते समाजा भितर इनवॉल्व जायना आनी दुसऱ्यांक सांगतात की आमी थंय वचना म्हणल्यार ते निर्लज लोक. पूण तूं अशें लोकांक आतां जे यूथ आसा तांकां एक मॅसेज म्हणून तुमचे वटेच्यान तुमी कितें सांगपाक सोदता? म्हाका हांव सगळ्या युथाक सांगपाक सोदतां आपल्या समाजाच्या कार्यासाठी सदोदीत फुडें रावचें. कारण ह्या मुवमेंटांतल्यान आमकां जो आमी 11चें आंदोलन केलें, महाआंदोलन, त्या आंदोलनाक जे थोड्या लोकांनी आपलो जीव दिलो. आमचे ते मंगेश आसतले, दिलीप आसतले किंवा तेजे व्यतिरिक्त खुबशे लोक आमी जेलीक गेले. आमी तितून खुबशे आमचो टायम स्पेंड केलो आनी त्या आधाराचेर आयज सगळे लोकांक ज्यो स्किमी मेळटात जावं त्यो बेनिफीट मेळटा एस टी म्हणून, त्या भुरग्यांनी हेजो इतिहास जाणून घेवचो. आनी सगळे युथाक एक म्हाजी मेसेज आसा की तुमी सगळ्यान प्रामुख्यान येणाऱ्या काळाक समाजाच्या कसलेय कार्याक, समाजाच्या कसल्याय प्रोग्रामाक इनवॉल्वमेंट दाखोवचो, जेणे करून हो समाज आमचो फुडें वचपो आनी तुमचे सारके युवकांचे बुलंद असो आवाज आमच्या फाटल्यान आसतो, जेणे करून जे आमचे वरिश्ठ नेते आसात तांकां सहकार्य मेळचें आनी हो समाज आमचो फुडें वचपा खातीर हे युथांनी सदोदीत सदांच हितून भितर आपलो इनवॉल्वमेंट दाखयचो आनी कोणाच्या कसल्याय हेका आमिशाक किंवा धमक्यांक बळी पडनासतना समाजाच्या कार्यासाठी सदोदीत कार्य करचें. आमचें सहकार्य, आमचो तेंको आमच्या युथाक सदां आसतलो. आनी एक विशय विचारून दिसता, खंय तरी सांग्यावलें राजकारण तापत चल्लें आसा. खंय तरी कोणाली बॅनर लायलेली, होर्डींग लायलेली पिनअप बीन अशी चालू आसा. तेजेर तुजें कितें मत आसा? पळय कोणालो होल्डिंग पिनून, कोणालें बॅनर पिनून राजकारण जायना. आमचें राजकारण नितळ आसा. कोणालें राजकारण करता आसतना होल्डिंग लायलां आनी पिल्लें म्हणून तेजे कांय फरक पडना. आपलें राजकारण आपल्या मनान करप, लोकां व्यक्तिमत्वाचेर, आपल्या कार्याचेर मनीस फुडें वयता आनी त्या कार्य पद्दतीचेर लोक त्या मनशाक निवडून हाडटात. आनी कशें आसा, राजकारण शेवटी 6 म्हयन्याक खंयचेर अशें इलेक्शन आसूं तें तापोवप हें साहजीक आसा. कोणाले विरोधक आसता ते फाटले 5 वर्स तापोवन आसले आसतात, तेंचो आतां राग काडप हें करप. पूण म्हाजें जाल्यार स्पश्ट मत की कोणालो होल्डिंग ना, कोणालो कटआउट, कोणालो बॅनर पिनअप ही मनस्थिती, ही वृत्ती बरोबर न्ही. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.